एमपीटीच्या आयर्न ओर प्लांटार कितल्याशाच वर्सां सावन आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक VRS पॅकेज दिवपाचो एमपीटीचो प्लान चल्ला. प्लांटाचेर 400 कर्मचारी आसात. पॅकेज थारावंक एमपीटीन एक उपसमिती काडल्या. समितीच्या शिफारशी प्रमाण पॅकेज तयार जातले. VRSक वित्त आयोगाची मान्यताय मेळ्ळा. गरज पडल्यार मुंबयचे JNPT कडल्यानूय रीण घेतले म्हूण एमपीटीचो चेअरमॅन सांगता. We are planning for a VRS package, but in consultation with the union. Already now we have a subcommittee. In the board meeting, we formed a subcommittee involving both the labor trustees. Okay, this subcommittee will examine the package and then they will recommend to the board. Then board will approve. It is only an iron ore plant because it's a 36 years old plant and we are going for a new berth on a PPP board. So only the iron ore section and related wherever the surplus is identified, those sections only will be given VRS. So this is not a compulsory, it is a special VRS. So the financial provision already we have funding. If additional funding is required, we will get a loan from our neighboring port, JNPT also. Government already has cleared. If the staff, 400, 300 staff, now there is no activity, then if they want to go on VRS with a higher package, then those who are willing they can. 2012 सावन गोंयांत मायनिंग बंद आसा. मायनिंग बंदीचो एमपीटीचेरय परिणाम जाला. एमपीटीक फाटल्या 2 वर्सांत सुमार 56 कोटींचें लुकसाण जाला. ह्या वर्सा सावन मायनिंग आनी मिनाची येरादारी परत सुरू जाल्या. त्या शिवाय खर्च कपात करूनय एमपीटी रुळार येवंक सोदता. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. खलपाच्या सप्तेश्वर कॉलेजीचे अनुदानाचे कसलेच राजकारण ना. कॉलेजीक केन्नाच अनुदान दिल्लें ना म्हूण शिक्षण मंत्री पार्सेकार मिडिया कडेन उलयलो. पेडण्यां सरकारी कॉलेज आसा. एक कॉलेज आसतना तेच कोर्स आशिल्ल्या दुसऱ्या कॉलेजीक सरकारी पैसो कित्याक काय म्हूण पार्सेकाराचो प्रस्न. सप्तेश्वर कॉलेजीचे अनुदान बंद करून मुख्यमंत्र्याचे हरमल पंचकृषी कॉलेजीक अनुदान सुरू केलां म्हूण खलपान आरोप केला. कोणाचो तरी वचपो काडप आनी खुन्नस काडप, बदलो घेवप, वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा असो कांयच विशय ना. हांवें दिल्ली ग्रँड बंद केल्ली ना, ताका ग्रँड मेळूंक नासली आतां पर्यंत. सादारणपणे आमची पॉलिसी अशी आसा की ज्यो एड्युकेशनल फॅसिलिटीज गोंयांत ना ते करणारे जर कोणी फुडाकार घेतलो जाल्यार वी ऑलवेज एनकरेज इट. पूण ज्यो फॅसिलिटीज आसात, आतां पेडण्यां गव्हर्मेंट कॉलेज आसा, आर्ट्स आनी कॉमर्साचें कॉलेज आसा. अंदू थंय म्हणजे पयलीं बांदलेले आसात आनी अंदू थंय एक्सपान्शन आसा. रमाकांत खलपान नवीन खंयची फॅकल्टी काडची, सायन्स थंय ना, सायन्स करचें आनीक खंयचीय काडची. हांवें ताका सुचयल्लें हें बेठीच. म्हणजे जो एका कॉलेजीक खर्च जाता आनी त्या खर्चाचेर जर सगळे तालुक्यांतले भुरगे शिकूंक शकतात जाल्यार मागीर तितलोच खर्च करून आनी एक इन्स्टिट्यूशन काडून उपयोग कितें आसा. बट आय डोंट वॉन्ट टू इनक्रीज लायबिलिटीज ऑन द गव्हर्मेंट. हांवें रेकॉर्ड पळयलो जाल्यार तो काँग्रेसच्या काळान ताका रिजेक्ट केल्या 2011 ताच्या सरकारान. हांव जर असहिष्णुता बीन दाखयता मागीर इनटॉलरन्स ताका काँग्रेसी पासून चालला. पूण BJPच्या काळात ताका परमिशन दिलां, ही गजाल खरी, पूण ग्रँड दिवंक ना. हंजुणे धरणाचें उदक हे फावट खूपच बेगीन सोडला. उदकाचो शेतकारांक कसलोच फायदो ना. सगळे उदक न्हंयन चल्ले म्हूण केरीचे शेतकार बोवाळ मारतात. WRD खातें आनी उदक वांटपी संस्थेचो कारभार सारको ना म्हूण शेतकारांचो आरोप. जाल्यार संस्था म्हणटा उदक बेगीन सोडला खरें, मात ताचो शेतकारांक फायदो ना न्ही. अंदू पावस कमी पडिल्ल्यान हंजुणे धरणांत उदकच कमी आसा. अजून शेतीक उदक सोडूंक ना. हे उदक सोडलां ते जस्ट कॅनलांत वयता आनी ते खंय वयता ते आमकां खबर ना. तरी डिपार्टमेंटचो हो जो गैरकारभार चाललेलो आसा तेजेर गव्हर्मेंटान योग्य कारवाई करची. आतां लिकेजीस आहा, पयले कॅनलांक जायते कॅनलांक सोसायटी 16 सोसायटी आहा. सोसायटीन विचारूंक शकता हे उदक कित्याक सोडलां, हे उदक शेतकऱ्यांक सोडलां काय आनीक कोणा खातीर सोडलां. सिस्टम सारकी येवपाक जाय म्हणून गव्हर्मेंटान काडलें आनी सोसायटी गेलो. सोसायटी कडेन दिल्या उपरांत की सिस्टमीन बसयताले उदक म्हणून, तर तेजी दयना जी जाल्ली आहा सोसायटीची न्हू ती सांगपा सारकी ना. आता पाणी कमी असताना आमकां पाणी सोडना तेंच्यांनी. 18 तारखेकच रिलीज केला ऑर्डर. त्यामुळे कसलोच प्रॉब्लेम ना. अजून मेरेन तरी खंयचो शेतकरी आमच्या कडेन येवंक ना. सध्या आता उदक सोडटा पळय ते 100% त्याचो वापर जाता. लिकेज असतात न्ही, सी फेज वॉटर एक थोडे तरी जातले अशें आसता. पूण तरी जो ते पाणी शेतकऱ्याकूच यूज जाता. विवेक विराम.